शिक्षण माध्यमाच्या प्रश्नाचेर तज्ञांची समिती नेमपाक सरकाराक मुजत दिवप बरोबर न्ही। सरकाराचेर दबाव हाडपाचो हो प्रकार अशें भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची निमंत्रक शशिकला काकोडकरान म्हणला। मुळाव्या शाळांनी इंग्लीश माध्यमा खातीर झगडपी फोर्सान सरकाराक समिती नेमूंक 29 जुलय मेरेन वेळ दिला। सरकारान कोणाच्या दबावा खाला येवचें न्ही अशें ताईन मागला। फोर्स म्हणल्यार फार्स अशी टिका गेट वेल सुनाच्या युगांक नायकान केल्या। युगांक म्हणटा तांकां समितीचेर घेवपाचो प्रस्नच येना। फोर्स म्हणटा ती सरकाराचे जे दडपण हाडूंक सोदता तर दडपण हाडल्यार जाता, म्हणजे अमक्या तारखेन करपाकूच जाय, अमकें हें आसपाकूच जाय अशें म्हणप म्हणजे कांय बरोबर न्ही। अशें करूंक शकना, कोणूच करूंक शकना लोकशाही। आनीक सरकारानूय कितें करपाक जाय, आतां भाशा सुरक्षा मंच जो आशिल्लो भारतीय भाशा सुरक्षा मंच तातूंत तशें तांकां जे मांडिल्लें न्ही तोय बी रेंकाळ तशें उरयल्लें आसा। त्यार ती सरकारान सुद्दां जाता तितले बेगीन हें करपाची ती हो निर्णय घेवपाक जाय। आनी तातूंत शिक्षण तज्ञ मागीर ते फोर्स किंवा चर्चेचे जे आसात टॅक्सीन सोसायटीचे वगैरे तशा प्रकारचें आसपाक हें बरोबर न्ही। तातूंत तांचे जे हे जे आसता तांचे कडेन आसतलें सगळ्यांक तें तांचें रिप्रेजेंटेशन आसपाक जाय आनीक बॅलन्स आसपाक जाय सगळे शिक्षण। ह्या सरकाराच्या निर्णयाचेर कितें उलोवपाकूच भंय दिसता, कित्याक हो सरकार केन्ना केन्ना यू टर्न झेड टर्न मारीत म्हणून सांगूं नजो। सो त्या खातीर वी आर वेटिंग फॉर द एकेडमीक कावन्सील टू बी फॉर्मड। आमी सरकाराच्या माथ्यार बसून फॉर्म करून घेतला हो प्रश्न सोडोवपा खातीर। हे जेन्ना एकेडमीक ऑथॉरिटी SCRTन मर्ज केली ह्या सरकारान तेन्ना ही सरकाराची फटींगपणां उगड करपाक आमीच आशिल्ले, तेन्ना खंय आशिल्लो हो फोर्स? एकूच म्हाका सांगीन दिसता, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दिवाना। फोर्स कोणाक रिप्रेजेंट करता तें म्हाका अजून कळना। म्हाका दिसता हे फोर्स म्हणटा तो फार्स। एकेडमीक कावन्सील इज फॉर द एक्सपर्ट्स। हांव मागतां की फोर्साक जर कापस्ताद आसा जाल्यार तांणी 3 न्ही एकूच एज्युकेशन एक्सपर्टाचें नांव घेवन सांगूनी की ह्या एज्युकेशन एक्सपर्टाचें क्वॉलिफिकेशन आसा तो ते एकेडमीक कावन्सिलाचेर आसपाक जाय। कितें पात्रताय आसा तांची? रेवोड्या साळचेफाट वाठारांत उटंगराच्या पावसाक लागून सोमारा राती 5-6 झाडां पडलीं। लायटीच्या खांब्यार झाडां पडिल्ल्यान वीज खात्याक लाखभराचें लुकसाण जालें। रेवोडीच्या 50 घरांक सोमारा राती सावन लायट ना। उजो पालोवपी दळान झाडां कापलीं आनी रस्तो मेकळो केलो। इतले मजगतीं बस्तोड्या एका घराचेर झाड पडलें, ताका 30,000चें लुकसाण जालां। गोंयांत आतां मेरेन सरासरी 70 इंच पावस पडला। दिसाचे आसले लोकांची थंय वर्दळ चालू आसता आनी कोणाची जिवधानी बी जातली आसली। रातचो जाल्या कारणान हांगासर कोणाक हे मनशाक अशें कांय त्रास जावंक ना। जापचे हे रेवाड्या गांवांत राती 1:15 सुमार एक चक्रीवादळ कशें जालें आनी एक व्हडलें आंब्याचें झाड हांगासर पडलेलें आहा। तशें ते 2 खांबे मोडल्यात लायटीचे आनी एक माठ पडलेलो आहा। तेन्ना आमी पयलीं हे एप्लिकेशन दिल्लें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान की अशें डेंजर कंडिशनान आहा म्हणून। आनी आमच्या गांवांत जे वायरी आहा न्हू ते सगळे जुने जाल्लेले आहा, ते खूब वर्साचे आहा। ते आमची एक रिक्वेस्ट आहा की ते परत सगळे नवीन घालून दिवचे। आतां पावसान म्हूण मातशे त्रास जाता झाडांक लागून, आनी काय ना। काही झाड पडले आनी घराक आवाज येलो घडा घडा करून। तेन्ना आमी उठले, उठून पळयत जाल्यार ते सगळे झाड मोडले आनी सगळे नळे बी फुटले आनी उदक येवंक लागलें घरान आनी आमची धांदळ सगळी। मागीर कितें करतले आमी ते फायर ब्रिगेडीक फोन केलो। एक आतां हे व्हॅल्यू म्हणजे 30,000 लुकसाण जाला आतां आमकां। तरी बरें आमचेर पडपाक सगळें, आमी हांगासर काम करूंक सोदताले तेन्ना पळयत जाल्यार हें जालें। पर्वरी मतदारसंघातले सुकूर, साल्वादोर द मुंद, बिठ्ठणा आनी हेर वाठारांनी लोकांक फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन लायटीची कटकट सुरू जाल्या। आमदार रोहन खंवटे सोमारा पर्वरकार आनी वेगवेगळ्या पंचायतींचे पंचांक घेवन वीज मंत्र्यांक मेळ्ळो। त्या वाठारांतली वीज पुरवण जाग्यार घालची म्हूण ताणें मागलां। फाटलीं 5 वर्सां लायटीच्या केबलांचें काम करूंक ना, आतां काम जातलें ते खातीर कंत्राटदार नेमतले अशें उतर वीज मंत्री मिलिंद नायकान पर्वरकारांक दिलां। आतां पावराचे प्रॉब्लेम म्हणल्यार इट इज अफेक्टींग सगळे सर्वसामान्य मनशाक पयलो त्रास जाता घराघरांनी। इलेक्ट्रॉनीक इक्विपमेंट्स फेलियर्स, भुरगीं सकाळीं स्कुलाक वता, रातचो होमवर्क आसता, बाकीचीं कामां आसता, एवरीथींग गोज ऑफ। पण वी आर लुकींग पर्वरीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी दृश्टिकोनांतल्यान जाल्यार आमकां एडिक्वेट पावर सप्लाय जाय फ्रॉम वेर एवर इट इज टू बी ड्रॉन एंड ऑनरेबल मिनिस्टर सेड ही इज गोइंग टू सी दॅट ते मेळटलें आमकां। गेल्या फावटी जो केबलाचें काम जालें त्या केबलाच्या कामाक एक 90 जॉयंट्स आहा, 96 जॉयंट्स आहा
ताका कितें तरी फॉल्ट आयलो म्हणटा जॉयंट्स आमी रिप्लेसमेंटाक आहा तें काम ह्या दिसांनी करपाक थोडें मुश्कील आहा. तें केबलींग काम जालें म्हणून ओवरहेड लायन आसली तेचेर थोडोसो आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान मेंटेनन्स जावना हें मानता. आनी बरी 25 वर्सां ओल्ड ती लायन. गेल्या 5 वर्सांनी इल्लो मेंटेनन्स जालो जाल्यार बऱ्याक पडपाचें. तें आतां मेंटेनन्स परत चालू करता ह्या पावसान सुद्दां. एक कॉन्ट्रॅक्टर दोन अपॉयंट करपाचें केलां, तेंय बीन रेडी दवरपाचें केलां. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.